नमस्कार योकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स। मोपा एअरपोर्टात वजरे चिरेखणीचे उदक WRD म्हणटा तिळारीच्या कामाक लागून उदकाची शॉर्टेज। लोक म्हणटा 8 दिसांत पंप मागना काढात ना जाल्यार रस्त्यार। नवे जुवारी पुलाचे लोड टेस्टिंग सेफ्टी महत्वाची काम पुराय करूनच डिसेंबरात उक्तावण। पोन्नो पूल फक्त लाईट गाडयांक मंत्री म्हणटा पोन्नो पूल जाग्यार घालतले। PFI फायनान्साचो आरोप आशिल्ल्या फातोड्डेच्या अल्ताफ सय्यदाच्या घराची कचेरेची क्रायम ब्रांचीन घेतली झाडा झडती। पैशांच्या ट्रान्झॅक्शन बँकिंग डिटेल्स पुस्तितात। बाकीच्या राज्यांनी उद्देगीक प्लॉट सवाय गोंयांत म्हारग। IDC पावणेक रिस्पॉन्स कमी उरिल्ल्या प्लॉटांक काडटले स्कीम। रिते प्लॉट माहिती सहित वेबसायटीर IDCचो प्लान। दोनेकशी बालरथ बंद कदंबाचेर लोड 123 पॅसेंजर बसीचो प्रेशर कदंबाचेर। प्रायव्हेट बसी भाड्यान घेवपाचो प्रस्ताव कदंबाचो MD म्हणटा प्रायव्हेटाचो रिस्पॉन्स बरो प्रस्ताव सरकाराक। कारवानोल्या थातोड्यांत बिबट्याची दहशत। कोलेकार फामिलीची म्हयन्यात 6 बोकडां व्हेली। पाडकाक उखलपाचो यत्न फामील मागता आदार। CRZांत बीच शॅक उबारपाक मान्यता। इंटरटायडल झोनांतल्या सँडबारांतली रेंव पारंपारीक पद्दतीन काडूंक मेकळी। CRZांतल्या 2019चे अधिसुचोवणेक दुरुस्ती राजपत्र जाहीर। कितलेशेच गोंयकार ड्रग्साच्या धंद्यान एक्शन करताले। म्हयन्याक सरासरी 45 किल ड्रग्स जप्त। उत्तर गोंयचो SP म्हणटात नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिसांचे इंटेलिजन्स एक्टिव्ह। मोपा एअरपोर्टाक उदक दिवंक WRD वजरे चिरेखणींतल्यान उदक काडटा म्हणून बोवाळ। WRD म्हणटा वजरे पंचायत आनी संबंधीत ऑथॉरिटीक उदकाच्या वापराविशीं बरयलां। तिळारीचें काम चालू आशिल्ल्यान मोपाच्या कामाक खंय उदकाची शॉर्टेज। चिरेखणीक लायिल्ले पंप जनरेटर 8 दिसांत काडात ना जाल्यार खंय थळाव्या रस्त्यार। मोपा एअरपोर्टाक दिवंक वजरे चिरेखणींतल्यान उदक काडटा म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ। इरिगेशनाक म्हूण सांगून WRD फोर्सान उदक काडटा। तें उदक खंय जनावरांच्या पोटापाण्याचें शेताक वापरपाचें। कितें म्हटलां की बाबा ह्या पुढे मशीन हे उदीक जे ओडटा ते एग्रीकल्चराक यूज करतलो कमर्शियल आनी इंडस्ट्रीज। हांगा हे डायरेक्ट एअरपोर्ट आहा। हांगा भितर मदीं कोण ना जाल्यार ना एग्रीकल्चराक यूज जायना, हे कमर्शियलाक ना इंडस्ट्रीज यूज जायना, हे भितर डायरेक्ट एअरपोर्टाक ते तितून ते लेटरान सांगलां एक आनी केलें भलतें। हेनी आमच्या केलेल्याच्या मनशांनी इमानतळाक पाणी दिलें ते नाका जाल्लें केलें। कित्याक तर आमकां मेन म्हणजे आमच्या झाडांक पाणी जाय, आमच्या गोरवांक पाणी जाय, आमच्या म्हशींक पाणी जाय। आमकां शेतकाराक मेन म्हणजे सगळें पाणीच शेतकाराक जाय पडटा। जाल्यार हे आमचे सरकार हे WRD मनी आहात ते काडटात ते शेतकाराचे पडक ना, तांकां पडले ते इमानतळाचे कवते लायले गारपा लायले। तर आतां ते पाणी जिरवणीचे आमी कळशे घेवन शिंपता ते पाणी थंय बंद जालें। ह्या जमनीत सगळ्या तरेचे पीक जाता। एकूच न्हू, मूग जाता, चण्याचे जाता, बटाट जाता, भाजीपालो जाता। ह्या भितर घालता तेतूंत सरकाराक आमी रिक्वेस्ट करता की आमच्या शेतकऱ्यांचे हे गायी म्हशी पोसात म्हणटात हे स्किमी हाडटात। हे सगळ्यांक उदीक आमच्या हांगासून सकयल पाणी मेळटा। ते जर पाणी मेळना जाल्यार फाल्यां कवचे मरतले। लोकांचे गायी आहात, गायींक पाणी जाय। सगळ्यांक गायी हाडलेले आहा स्किमीचेर, ते लोक बाबडे कितके लोनान आहा ते जर गाय तांकां लुकसाण पडटलें। सो येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट जाता पळय मोपा एअरपोर्टाचो प्रोजेक्ट 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट, तांकां आतां उदकाचो अरेंजमेंट करपाक जायना। हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय हे शेतकऱ्यां खातीर आसा। हे शेतकऱ्यांक मदत करच्या खातीर आसा। आणि हो जो तिलारीचो जो कॅनल जो आसा पळय तो आमकां शेतकऱ्यां खातीर आसा, तो मोपा एअरपोर्टा खातीर ना। WRD आड वजरे शेतकऱ्यांची पेडणे पोलीस स्टेशन आणि मामलेदाराकडेन कागाळ।
आणि ह्या संदर्भात आम्ही पेडण्या पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली आहे ऑफिशियली मंडे केलें एक पेडण्या दिले ते दिले आणि एक डेप्युटी कलेक्टर फ्लाइंग स्क्वॉड पणजे दिल्ली आसा सेम कंप्लेन अबाउट दॅट हो असिस्टंट इंजिनियर. प्रुडंटान पेडणे WRDक गाठले. अधिकारी म्हणटा मायनिंग पिट्सांतले उदक काडपाच्या पॉलिसी प्रमाण उदक काडूंक मेळटा. 26 ऑक्टोबराक खात्यान खंय मायन्स खातें उपजिल्लोधिकारी वज्रे पंचायतीक उदक काडपा विशीं बरयला. तियारी कालव्याचें काम चालू आशिल्ल्यान मोपा एअरपोर्टाच्या कामाक उदकाची शॉर्टेज जाल्या. तिलारीचें काम म्हयनोभर चलतलें तो मेरेन मोपा खातीर उदकाची ही वेवस्था. GMR उदकाचें बिलूय फारीक करता. मोपा एअरपोर्ट हो मोठो प्रकल्प. उदक दिवप खात्याक चुकना म्हूण एका अधिकाऱ्यान सांगलें. उदक काडपा वेळार WRDन पुलीस प्रोटेक्शन मागलां म्हूण खात्यांतली सुत्रां सांगता. तियारी कालव्याच्या वाठारांतले चिरेखणी बेकायदेशीर. त्या चिरेखणींतले सरकार उदक व्हरता म्हूण सुत्रां सांगता. 8 दिसां भितर चिरेखणीक लायिल्ले पंप आनी जनरेटर काडचे नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण वजरेच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. अशा पद्दतींतली आमी हे पाणी चोरून आमी हे मोपाक कशें दिवपाचें ना. आमचे आमी मरण पत्करून पूण शरण येवचें ना. आम्ही 8 दिसाची मुदत दिल्ली आसा WRD ते एक असिस्टंट इंजिनियराक सांगलेले आसा 8 दिसा भितर जर तुम्ही ती शिफ्ट करून काडूंक ना मशिनरी कित्याक तो सांगता बंद करता आनी परत चालू करता रातचो चालू मारता खंयच्या टायमार चालू मारता आनी तेणी जर हे काडूंक ना या डिसमेंटल करूंक ना जाल्यार आमी तेका ज्या पर्यंत आमी सांगला की 8 दिसा भितर तुवें जर काडूंक ना जाल्यार आमी थंय कितें करपाक जाय तें करतले. कितें सध्या तरी WRDन लोकांचो विरोध आसा म्हणून सध्या तरी हे उदक सध्या तरी पंपिंग म्हणटा ते उदक सध्या बंद दवरले आसा. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गावस. नवे जुवारी पुलाचे इन्स्पेक्शन उक्तावणाक डिसेंबर 2022 थारला. मात काम तडीक लाग मेरेन उक्तावण जावचें ना. लोड टेस्टिंग सेफ्टी आनी बाकीची व्यवस्था खंय म्हत्वाची. ट्रॅफिक डायवर्ट करपा विशीं PWD मंत्र्यान चर्चा केली. पोन्ने जुवारी पुलाचेर फक्त हलक्यो गाडयो सोडटले. तो पूल सेफ ना. पूल सारखो करतले म्हूण मंत्री काबराल उलयला. In principle, this bridge will be used only for vehicles coming from Vasco, Margaon, Kankona, they need to go to Panjim. And only heavy vehicle, if they come, one lane will be kept for them to cross this bridge because the old bridge cannot be used for heavy vehicle. So we are taking that call and we will decide how to do. But that bridge, Purni Zuari bridge, it will be only one-sided traffic, two-lane bridge to go from Panjim to Margaon, Vasco, etc. Before December of this year, we will start. Now all other parameters will work. आणि ट्रॅफिक डायव्हर्जन नोटिफाय करूंक पडटा सगळी गोष्टी. सो वी विल मेक अ ट्रॅफिक प्लॅन फर्स्ट विथ द SP ट्रॅफिक अँड PI because they have to man. आणि we will formulate a plan and then we will notify and then we will when everything is ready when they are load testing. आता सेकंड आमी वयता पळय लोड टेस्टिंग they have brought almost 100 trucks of 35 tonner each. 32 trucks 32 trucks of 35 tonner each. 32 number. Correct. So with that the system of load testing is going on. We are going to monitor that and then we will know how the faces are and we will decide. The old bridge, we have to renovate it. We might have to take a tender separately. So that bridge is not that safe. PFI फायनान्स करपाचो आरोप आशिल्ल्या फातोड्डेच्या अल्ताफ शाह सय्यदाच्या घराची आणि कचेरीची क्रायम ब्रांचीन झाडाझडती घेवन कांय डॉक्युमेंट ताब्यांत घेतले. इन्कम टॅक्साच्या बेळगांव युनिटांतल्यान कागाळ आयल्या उपरांत अल्ताफा आड FIR नोंद जालो. अल्ताफान केल्ल्या पयशांच्या ट्रान्झॅक्शन बँकिंग डिटेल्स उस्तितात. केंद्रान बंदी घाल्ले PFIची देशभर पाळामुळा उस्तप चालू असताना फातोड्डेच्या अल्ताफ शाह सय्यदाच्या घराची आणि कचेरीची क्रायम ब्रांचीन झाडाझडती घेतली. PFI फायनान्स करपाचो ताचेर आरोप. अल्ताफा आड बेळगांवच्या इन्कम टॅक्स युनिटाकडच्यान कागाळ आयल्या उपरांत पुरावे एकठांय करप चल्ला. इन्कम टॅक्साच्या अधिकाऱ्यांक हिशोब दिवपाचो सोडून तांच्या कामात आडखळ हाडटा. काळो पयसो दुसरे कडेन धाडपाच्या प्रकरणांनी तो आसा. अल्ताफान इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ना केल्यात म्हूण आरोप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि भीमा पाटील. उद्देगीक मळार बाकीची राज्यां गोंया परस कमी दरान जमीन आनी सवलती दितात. ताका लागून गोंयच्या IDCच्या प्लॉटांक बरो रिस्पॉन्स ना म्हूण IDCचो चेअरमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. उरिल्ले SEZचे प्लॉटां खातीर कितें तरी स्कीम करून ते खपोवपाचो आलेक्साचो प्लान. इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी रिकाम्या प्लॉट्सांची माहिती वेबसायटीर घालतले. वेर्णा SEZच्या प्लॉटांच्या तिसऱ्या पावण्याच्या पावणेतूय 7 फक्त 10 प्लॉट गेले. फाटल्या 2 ऑक्शनातूय तितलो बरो रिस्पॉन्स येवना म्हण आलेक्स मातसो निरशेला. But the response is quite low in the sense that
other states are giving at a very dirt rate. So people are preferring other states, and they have improved their schemes of things to tax benefit and kite. But Goa is a safe place for operations. That's why people are coming to Goa also. Now we have not completely reduced the price. आम्ही auction केले. Now they say that the rate is bit high. ताका लागून response इल्ले म्हणून आता आम्ही एक scheme करू सोदतात where we can accommodate those people who have got disqualified. आता disqualify कितें जाले थोडे just because some documents are not proper. We want to start a scheme where we can accommodate some Goans also and who can bid also. Like for example, a smaller plot. We are looking at options where smaller plot is going to be at a little higher rate, and the bigger area plot is going to be at a lower rate. It's for big industries to come in for a lower rate for a bigger plot. And small our local entrepreneurs who want to come can directly apply and take. We are now in the process of identifying all vacant plots and putting it on the website so people can apply for it. 2 SEZचे प्लॉट कंपनींकडे असतात ते परत घेऊन IDCचो फॉलोअप चालला केस कोर्टात. One of the matter had come in the High Court. We have won it, where one of the person had applied saying that you cannot change the purpose of acquisition. In the High Court, we have already won that case, which was referred from the Supreme Court to the High Court. We have already won. We are following up. I am keeping track. We are doing our best to. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकार. बालरथाच्या 400 बसींतल्यो 200 प्रायव्हेट बसी बंद. तांचो ताण कदंबाचेर आयला. ते भायर 123 पॅसेंजर बसी घालच्यो पडटात. नव्यो बसी घेवप शक्य ना. उपाय म्हूण कदंबान प्रायव्हेट वाल्यांचे ड्रायव्हर कंडक्टरां सयत बसी कॉन्ट्राक्टाचेर घेवपाचो प्रस्ताव दवरला. प्रायव्हेट बसवाल्यांचो रिस्पॉन्स खंय बरो आसा. बालरथ त्यो 50% ते बंद जाले आणि प्रायव्हेट बसीस आता ते बंद जाले त्यो थोड्यो 50%. सो हो लोड सगळो आमचेर आयला. आता एक्झिस्टींग आमच्यो 497 बसीस आहाय आनी प्लस 50 आमच्यो इलेक्ट्रीक बसीस आहाय. पूण त्यो आसुनूय आमकां आनीक एक डिमांड आसा. 200 बसीस आमकां स्कॉलाक घालपाक जाय. ते भाशेन 123 बसीस आमकां प्रायव्हेट घालपाक जाय लोकलचा. सो हो लोड जो आमचेर येयला ना तो कसो पुराय करपाचो. आयदर यू गो फॉर फ्रेश बायींग ऑफ बसीस. आता बायींग ऑफ बसीस म्हणल्यार न्ही ते खूब म्हारग पडटा न्ही त्यो. सो वॉट इज अल्टरनेटीव तो म्हणटा तो आमी एक प्रस्ताव एक प्रपोजल केल्लो की एक पायलट प्रोजेक्ट करपाक जे प्रायव्हेटवाले आहाय न्ही ते जरी तर आमकां तेंची बस दिता ते जाल्यार वी वर ट्रायंग टू टेक दॅट बसीस अँड रन इट ऑन किलोमिटर वायज. म्हणजे बसी तांच्यो ड्रायव्हर तांचो मेंटेनन्स तांचो. एकूच कितें जाला ते प्रायव्हेट बसीस जे म्हणटा न्ही आमचे भाशेन तेंच्यो बसी थोड्यो पोरण्यो आसा. सो लोकांक सेवा दिता आसतना एक बस तरी बरी आसपाक जाय न्ही. सो आमी आतां एटलिस्ट 8 वर्सांच्यो 6 वर्सांच्यो 5 वर्सांच्यो तांकां प्रेफरन्स दितले पयले आनी मागीर सपोज ते नवी बसी करपा जाल्यार तांच्यांनी मागीर गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन तांची कितें सबसिडी कितें आहा तें करपाचें. प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलेलो आसलो की तो प्रपोजल आजून तो फायनल जावं ना. की तो आमी आतां सगल्यांक घेवन आमी उलोवपाक सोदताले प्रायव्हेट ओनर्सूय आहाय न्ही. धारबांदोड्या थातोडांत बिबट्याची दहशत. थातोडा रानांत लक्ष्मण कोलेकाराचे फामिलीची 2 घरां आसात. तांच्या गोठ्यांतल्यान बिबट्यान ह्या म्हयन्यांत आतां मेरेन 2 बोकडां 4 बोकड्यो व्हेल्यात. पयर रातीं पाडकाक उखलपाचो यत्न केलो. फामिलीन बोवाळ घालून ताका धांवडायलो. पाडकाक बिबट्याचे दांत लागल्यात. बोकडां आनी गायच्या दुधाचेर ही फामील जगता. बोकडा घेवन मारता आनी बारीक रेड ती घेवन अशी मारता. कितले बोकडा 4 दीस सोडटा आनी परत येता मदीं दिवस. आतां केन्ना येयल्लो पुढची राती 2 दीस 3 दीस 3 दीस तिसरो दीस जाय. आनी पाडकाकूय कितें हें केलां ताका दांत लायलो पाडकाक. मागीर ताका तुमी धांवन गेले उपरांत मागीर सोडले. धांवन गेले सोडलो आनी गोरवां साडी बसले न्हू गोरवां आनी बॉब मारले ताका धरतकी. कितल्यांक रातचे ही सारको बोकडी येयली ती पयर 10:30 सारकी रातचे 10:30. रातचो दिसाचो ना रातचोच येता. पयलीं बीन असो येताली हांगसर काय. पयलीं ना ह्या दिसांनी पयलीं येत नसलो. इतली वर्सां जालीं हांगाच आमी म्हणल्यार केन्नाच येनासलो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. सेंट जासिंत जुंव्यार मोटार आनी स्कुटरीचे एक्सिडेंटाचे केशींत वास्को पुलिसांनी मोटारीचो मालक 27 वर्सांचे ताहीर खान म्हणटा ताका उखल्लो. म्हापशेच्या ताहिरान एका मायनराक ताची मोटार
भाड्यान दिल्ली. ताणें गाडी स्कुटरीक मोखली. एक्सिडेंटांत एकली सोंपली म्हणून कळटनाच खंय तो फरार. दक्षिण गोंयांत एके सुवातेर पुलिसांनी ताका उखल्लो. Since the day of the accident, we were in search of the owner of the car, and we were following him. We had kept a trap on him, and he was trying to abscond, and he was underground. So today, after collecting the intelligence from the reliable sources, we were managed to arrest him, detain him in South Goa. गाडी भाड्याक दिल्ली भाड्याक दिल्ली. Yes, we have arrested and we have interrogated him, and he have admitted that he had given the car to the said minor boy on rental basis. कितलेशेच गोंयकार ड्रग्साच्या धंद्यात घुसपल्यात. तांचो सोद लावन एक्शन घेतले म्हूण उत्तर गोंयचो SP नितीन वालसन सांगतात. गोंय पुलीस खंय दर म्हयन्याक सरासरी 45 किल ड्रग्स जप्त करतात. गोंय पुलिसांची पयली एनकोड बसका जाली. नव्या वर्साचे फाटभुंयेर गोंयच्या चेक नाक्यांचेर खंय मोठ्या प्रमाणात चेकिंग जातले. In our information, we haven't found any place where there is a mass scale creation or manufacture of drugs. That this is the last point where drugs is being supplied, and it is primarily because it is a tourist destination. So majority of the tourists, so they come here for the vacation, and they actually, some of the tourists feel like they want to try it or something. It is only because of that there is a demand for drugs. Drug peddling is the part of supply side. Okay, we have to stop the supply side. Recently we have found out that there are Goans who are involved in drug peddling as well. Recently when we registered cases in crime branch as well as in anti-narcotics as well as in district police, we have found some of the Goan people are also involved in drug peddling. So basically they are the last point contact which actually connects the drug user as well as from the drug supplier. So this we are actually through a coordinated mechanism, we are trying to find out these people and bring them to justice. And over an average, I have seen like 45 kgs of drugs have done this month. Average, you can say 40 month every month. We are ready to deal with this situation, whatever is arising. We have already briefed our officers. All the police officers are on watch. We are actually checking on the borders. We have developed our intelligence networks as well. And as part of this ENCODE meeting as well as coordination with other agencies, we will be able to do better. CRZ बीच शेक उबारपाक मेळटा आनी इंटरटायडल झोनांतल्या सँडबारांतली पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडूंकय मेळटली अशी दुरुस्ती CRZंतल्या 2019च्या अधिसुचोवणेंत केल्या. गोंया खातीर मात खासा तरतूद करून ह्या आदींच ही सवलत दिल्ली. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे वांगडी सचिव दशरथ रेडकारान प्रुडंटाक ही माहिती दिली. केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्रालयान CRZ 2019च्या अधिसुचोवणेंत दुरुस्ती केल्या. दुरुस्ती प्रमाण CRZंतल्या नो डेव्हलपमेंट झोनात शेक उबारपाक मेळटा. तशीच इंटरटायडल झोनांतल्या सँडबारांतल्यान पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मेळटा, मात ती फक्त थळाव्यांक. तांकां ते अधिकार दिवचे अशें अधिसुचोवणेंत म्हटलां. गोंया खातीर मात खासा तरतूद करून हे आदींच ही सवलत दिल्ली. 2019 जे अमेंडमेंट येयला तेतून आमकां शॅक्स दिव येता बिचाचेर, आनी आमचे कडेन पयलीं सुद्दां बीच कॅरींग कॅपॅसिटी आसा. तेतून आमी बिचाचेर शेकान परमिशन दिताले CRZ एरियेन. हय, 18 NDZ 0 to 200. तशेंच आतां 2019 म्हटलेलें आसा की जे सँडबार्स जे जाल्लेले आसा न्हंयन इंटरटायडल एरियेन जे सँडबार जाल्लेले आसा त्या सँडबारांतली ते सँडबार्क आमी काडून ती रेंव काडून परमिशन दिवंक शकता. सो आनी ती फक्त परमिशन दिवपाक जाय मॅन्युअल मेथडान आनी तेचे लोकल कम्युनिटी लोकांक दिवपाक जाय. हे प्रोविजन्स पयलीं असले फाटले 2011 हे प्रोविजन आसा सँडबार काडूं शकता म्हणून आमी, आनी अशा हितून परमिशन दिवंक शकता. सो ती सेम आता 2019 कंटिन्यू केल्या बेनिफिट. हय, 2019 आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयभर मेळून 24 एक्सिडेंट प्रोन झोन. कितल्याशाच सुवातांनी झेब्रा क्रॉसिंग सायनबोर्ड ना
पणजे रोड सेफ्टी कमिटीची दुसरी बसका जाली. शिक्षण खात्याक 5वी ते 8वेच्या भुरग्यांक रोड सेफ्टीचो विशय घेवंक सांगला. जिल्लोधिकारी मामू हेगे मिडिया कडेन उलयली. डोंट ड्रिंक अँड ड्राय सायनबोर्ड कितली बार्रां आनी हेर सुवातींनी लायल्यात ताचो रिपोर्ट खंय एक्सायजा कडेन मागला. As per the member secretary, which is PWD department roads, they have mentioned that there are 24 accident prone zones notified by the Ministry of Road Transport and Highways. 24 such black spots. And this is all over Goa. So he has to bring me the bifurcation. That direction was given to him. So education department was given the direction that we have to circulate these books which have been prepared by ministry and also through the traffic. We have these road safety books which needs to be included in the curriculum from 5th to 8th standard. So we are trying to include this as part of our early learning within the curriculum of 5th to 8th standard in all the schools. What was observed in the meeting was also that a lot of compliances are pending in terms of zebra crossings and in terms of signages to be put up. So again, being the second road safety committee meeting, I have given a direction that all such pendencies must be complied. Since the notifications were issued from the district magistrate, our office, I have also given direction to my section to compile such pending compliances. पणजे जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाला रोड सेफ्टी कमिटीची दुसरी बसका झाली. एक्साइज खात्याचे अधिकारी बसकेक पावले ना. There are a couple of instructions to them. One is regarding putting don't drink and drive messages in all the bars and in prominent places, which was an instruction that was issued in the previous meeting also. That was the first meeting, and again it was issued again in this meeting also. Although their absence was felt in the meeting, we will issue those instructions in the form of a separate letter also. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.